नमस्कार, येवकार तुमका हब एनकाउंटर कार्यावळी आनी आमची जी सिरीज आसा ताचें नांव आसा डावन बट नॉट आउट. हाजो अर्थ असो, ते हरले पुणून तांणी आजून जिद्द सोडूना, तांणी आपलो वावर चालूच दवरलेलो आसा आनी हरल्या उपरांतूय परत ते समाजान येवन परत लोकां मदीं मिसळपाक सुरू केल्लें आसा. आमी काल मेळ्ळे डॉक्टर केतन भाटेकर, फोंडेचे उमेदवार मोगोचे, जे हरले, आनी आतां आमी मेळटा अशा उमेदवाराक जे मडगांवच्यान उबे राविल्ले तृणमूल काँग्रेस पक्षाचेर, आनी जांचो बोवाळ जाल्लो की जांणी दिगंबर कामती कडेन हात मेळवणी केली आनी ताका लागून तांणी लास्ट मिनीट TMCच्या फाटीन सुरो घोपसलो म्हणून बोवाळ जाल्लो. असोय उमेदवार मडगांव म्युनिसिपालिटीचे कावन्सिलर महेश आमोणकार. येवकार सर तुमकां. आतां खरें कितें फट कितें तें सारकें आतां सांग. एक म्हणजे डावन बट नॉट आउट, तुवें सोडून दिवना राजकारण, हल्लो तरी पुणून एक्टीव आसा, बोर्ड बीड पळयता आमी तुजे खुबशे. एक म्हणजे तुजेर आरोप आसा की तुवें लास्ट मिनीट TMCचेर फाटीन सुरो खोपलो आनी दिगंबर कामती कडेन हात मेळवणी केली. लास्ट म्हणजे TMCचे फाटीन सुरो घालो म्हणटा पळय न्ही, ते एक नंबरचे हांव हें करता, फटींग म्हणटा तूं. ना, फॉल्स एलिगेशनां ती. ज्या मनशांनी मानशांनी एलिगेशन करच्या पयलीं तांच्यांनी विचार करपाक 5 दीस पयलीं म्हजो हातूच सोडून दिल्लो, जे पळय कितें मोरल सपोर्ट बाकीचें कितें पळय दिगंबर कामत कशें सांगता मडगांव विटामीन म्हणून ते 1 रुपया जावं 2 रुपया जावं ते एक्सपोज करपाचें ना, ते लागता पळय ते टोटल तांच्यांनी बंद केल्ले. आमी कितें घरादारां विकून लोकांक मोडपाची TMCन सगळेंच हें बंद केलें तांच्यांनी. मागीर तांकां पयलीं सांगलें टिकेट दिवच्या पयलीं तुमी तयारी दवरा मडगांव दिगंबर कामतेच्या अगेन्स्ट उबें रावप म्हणजे फकाणांनी. आनी हातून हांव कोणाचे फोन बीन घेवपाचे बंद केले. तातूंत दिगंबर कामतीन चान्स घेतलो, कित्याक आतां म्हजे सगळे फ्रेंड सर्कल सांगतात मेळिल्ले की कशे फोन येताले तांकां आनी तो डायरेक्ट सांगपाक लागलो दिसता. हांवें तरी कोणाकल्यान आयकोंक ना, पूण आतां कोण उलयतात ते सांगतात. तांचे ते रिकॉर्डिंग म्हजे कडेन की बाय गुड न्यूज आहा महेशांनी आमी एक जाले आहा म्हणून. अशें करून तांच्यांनी सगळें प्रोपगंडा केली. आनी एक तर म्हजे कडेन एविडन्स आसा, आमचो एक्स कॉन्सिलर एक अविनाश शिरोडकर, ताणें आखें सगळ्यांक सांगपाक स्टार्ट केलें. हांवें ताका विचारून बरी फायरींग दिल्ली पयर मागीर कावंटींग जावच्या पयलीं. अरे अशें कितें चल्लां, एक तर कितें हांव क्षत्रीय भंडारी समाज म्हणून तुमी एक तर समाजाक सपोर्ट करना, बरें ताका केलो तो केलो जाल्यार नांवां कितें पिड्ड्यार करता ना, आनी कोणें सांगलें मागीर ताणें सॉरी बीन म्हटलें म्हाका, तें आसा तो प्रूफ आसा म्हजे कडेन ताजे वॉयस हेजेर. म्हणटकूच अशें घडलें की अफवा अशी जाली की हांव एक जालो. महेश आमोणकार म्हणटा हांव स्वाभिमानी मनीस, हांव तांच्या सारको न्ही. खंय वचून फट शपथ घेवपाची, जावं दामबाबा पेडाचेर, बांबोळे खुर्सा कडेन, मागीर थोडे बोडगेश्वरा कडेन वचून हांवें TMCन सुद्दां वतना खंयची शपथ घेवना. हांव मनांतल्यान गेल्लो, कित्याक जी पळय टिकेट म्हाका मेळपा आशिल्ली ती मडगांव कोणें दिली ना म्हाका. कित्याक हांव पयलीं एका टायमार कट्टर BJP स्टार्टींग पासून मनोहर भाईसो जाणा आशिल्लो आनी ह्या मनशा खातीर एक बरो मनीस म्हण हाज्या फाटल्यान येलो, पूण हो इतलो अशें बॅक स्टॅपिंग करतलो दिगंबर कामत म्हणून आमकां खबर नाशिल्लें. आतां हे थोडे क्लॅरिटी घेवपा खातीर, कारण आमचे व्हिवर्स खुबशे मडगांवकार ना, सो तांकां हो आनी तो म्हणून कोण तें कळचें ना. सो TMCन तुका 5 दीस आसतना फंडींग बंद केलें, हात काडून घेतलो तुजे, सपोर्ट बंद केलो, आनी ताका लागून तूं ऑलरेडी यू आर विड्रॉन, तुवें हें केलें. आनी लोक तुका फोन करताले ते तूं फोन घेवनाशिल्लो लोकांचे, आनी ताका लागून इम्प्रेशन अशें जालें की हांव एक जालो म्हणून एक जालो. आनी दिगंबर कामतीचे कांय लोक फोन करून सांगपाक लागले चान्स पडलो उलोवपाक की एकठांय जावप, अशें तांकां इम्प्रेशन जालें की तूं एकठांय जालो. आनी हें म्हणटा तूं सगळें फट. हें फट कित्याक जावपा एक जावपा प्रश्नूय तेन्ना. जेन्ना हांव इंडिपेंडंट कॉन्सिलर आशिल्लो, हांव ताणें चिंतिल्लें आपणा कडेन इंडिपेंडंट निवडून येतलो, कित्याक वॉर्डान सुद्दां काम करप म्हणजे फकाणां न्ही. तरी आसतना म्हजें स्वताचें मोडून कितें जाय जाल्यार JCB घाल हें घाल सगळें म्हजें मोडटा. आनी अजून इंडिपेंडंट आतां रिजायन सुद्दां जालां हांव इंडिपेंडंट म्हाज्या हातून हांव कामां करता. कितें पळय म्युनिसिपालिटी सपोर्ट मेळटा, पूण ताज्या पांया कडेन अजून वचूंक ना हांव. आनी कसली गरज म्हाका आतां तेजे कडेन एक जावपाची. TMCतलो एकटोच उमेदवार आसा जो इलेक्शन लडल्या उपरांत TMCतल्यान रिजायन जालो, तो तूं. हांव जाल्यार TMCतल्यान बाकीचे उमेदवार म्हाका मेळिल्ले आसा, तांकां सेम केल्ले आसा तांच्यांनी. कोण उलयना, पूण म्हाका तें रावपा नाशिल्लें, कित्याक जशें पळय तांच्यांनी केलें हें फुडें कितें करतलें तांची गॅरंटी ना. आनी तातूंत तो प्रशांत किशोर म्हणटा न्ही, ही मेन व्यक्ती, ही वचून पळय आतां दिल्ली बीन वचून सांगता पूण खंय ना म्हणून, कसल्या तूं इनवॉल्व ना म्हणटा न्ही, हो हाजो मेन इनवॉल्वमेंट आशिल्लो. आमकां सिदादे गोवान बसोन महुआ मोइत्रा ती आशिल्ली तांची MP, मागीर सुश्मिता देवी आशिल्ली, कीर्ती आझाद आशिल्लो, म्हणजे सगळे आशिल्ले भितर. हातून तो करतालो PK, प्रशांत किशोर म्हणटा, PK म्हणटा शॉर्ट फॉर्म.
करता करविता तो आनी वचून मागीर तो हात वयर काडटा ताजेच कितें सेटींग जाल्लें म्हणून आमकां कानार पडिल्लें हांगा कोणा बरोबर मडगांवकारा कडेन दिगंबर कामती कडेन जाल्लें म्हणून म्हणटाले सगळे म्हाका फोन आयिल्ले तो अमके कडेन कोण बसला भाई म्हणटा तेजे कडेन कोण बसला आतां कोण भाई तो म्हाका कळूंक ना पूण ताजे मारून बसला म्हणून तेन्ना आवाज सो जाल्लो प्रशांत किशोरान दिगंबर कामती कडेन सेटींग केलें अशें म्हणटा कितें वीक उडोवपाक आमकां मडगांव म्हणजे जाल्यार तूं जालें जिखता न्ही आशिल्लो हां जाल्यार तूं जिखता पळय आशिल्लो जिखता कितें करता ते लोकांचेर आशिल्लें पूण म्हाका उमेद आनी सारकी मडगांव बसून सारकी जिखपाची उमेद आशिल्ली आनी एक मडगांवकारांची एक आशा आशिल्ली आतां कितें जालें नवेंच कितें एक जाता आशिल्लें लोकांक जाय आशिल्लें पूण हातून लोकांक कितें मेसेज गेली 5 दीस हे सगळें बंद जालीं नाटकां कळ्ळें तुका मोरल सपोर्ट म्हणजे सगळें मडगांवकारांक वोटर जाणां कितें जाय पडटा तें मडगांव हातून जर बंद जालें सगळें लोकांक जाल्यार लोकांक दिसलें आसतलें हो आनी एक जाला आसतलो अशी अफवा पसरली आनी ताजो फायदो ताणें घेतलो TMCचेर तूं कित्याक गेलो TMCचेर गेलो म्हणजे कितें आसा जी पळय आतां म्हाका जी टिकेट जाय आशिल्ली हांव बसपाक सोदतालो ती तांच्यांनी म्हाका सांगलें बरेशीन बाबा अशें अशें आमी मडगांव ती टिकेट त्याच समाजाक दिवपाक सोदता तशें म्हणून हांवें तांकां रिस्पेक्ट दिलो कित्याक आसूं तुमचो व्हड पायटा मागीर पळोवया एक जाय पूण म्हाका मडगांव बसपाक आशिल्लो आनी लोकांचो फोर्स आशिल्लो म्हाका खंयची तरी टिकेट जाय आशिल्ली तूं भाजपाचेर बसपाक पयलीं सोदी जाल्लें उलोवप बीन सगळें जाल्लें म्हणटच मदींच हांवें पेडण्या तो त्रास करपा लागलो बाबू आजगांवकार तांचें कितें वाजलें अशें तशें सो तांच्यांनी म्हाजी समजूत घाली की अशें अशें आसा ताका मडगांव दिता हांवें कांय म्हणूंक ना बरें आसा आनी आमची चूक जाल्ली कितें BJP सोडून हाज्या मारान आयिल्ले न्ही आमी म्हणून ते डायरेक्ट म्हाका दिवपाक शकना पयलीं BJP बरोबर आमी कितें तरी कार्य करपाक जाय तांची हांव चूक करना म्हणटकूच त्या प्रमाणे म्हाका मडगांव बसपाक आशिल्लो म्हणजे जिखपाची उमेद म्हाका आशिल्ली म्हणून हांव म्हटलें पळोवया बसया म्हटलें पूण हातून TMCनेच म्हाजेर फाटल्यान सारकें बॅक स्टॅबिंग केलें म्हाका म्हणून हांव कसो जिखपाक शकतालो तर तुवें TMCचेर सुरो मारना तूं म्हणटा TMCन आपल्या TMCन मारल्या म्हजेर सगळ्यांचेर मारल्या आतां खूब जाण उलोवपाचे आसात कॅन्डिडेट खूब जाण उलोवपाक खूब जाण आतां तांच्यांनी सोडून दिल्या आसतली कित्याक ते उलोवपाक सोदना खबर ना जाल्यार ते पयशांक रावले आसतले आपले कितें ते अजून नुकसाण हय रावले आसतले हांव म्हाजें लुकसाण जालां भरपूर हांव काल सुद्दां उलयल्लो ते म्हणटा ऑलरेडी यू लेफ्ट TMC हांवें फॉरगेट इट आय डोंट मायंड आय डोंट वॉन्ट TMC ऑल्सो डायरेक्ट सांगलें तांकां कित्याक रावपा जाय असले जर करता ते आनी त्या दिसा आमचो अभिषेक तो चॅटर्जी आयिल्लो बॅनर्जी अभिषेक बॅनर्जी आयिल्लो तो ममता बॅनर्जीचो तुमकां अजून नांवां मातशी पाठ जावना हय न्ही ते बॅनर्जी कितें कोण जाता ते चॅटर्जी चॅटर्जी कोण बॅटर्जी म्हणटा ते कलकत्ताचेच न्ही सगळे म्हणून ते मिक्स जाता म्हणून बॅनर्जी आशिल्लो त्याची मिटींग घेतना तो उलोवपाक लागलो हमारे को ये करने का है वी वॉन्ट टू फायट इन द म्युनिसिपल ते पंचायत इलेक्शन्स एंड ऑल हांवें डायरेक्ट हात वयर काडून उबयलो सगळे अशे चर्चिल आशिल्लो लुईजीन आशिल्लो कोण उलयना सैफुल्ला खान आशिल्लो म्हाजे सायडीक हांवें डायरेक्ट विचारलें खंयची फायट करपा जाय म्हटलें एक तर तुमी म्हटलें ताका डायरेक्ट विचारलें हिंदीन जत्रा बीन म्हणल्यार कळटा न्ही तुका जत्रा म्हणल्यार तेंच सांगलें ताका जत्रा म्हणजे मेला एक आसता पळय कळ्ळें तुका न्ही तातूंत उसमें एक बाप अपने बेटे को लेके जाता है हाथ को पकड़ के हाँ मालूम पड़ा म्हणपालो हमारे गाँव में भी होता है म्हणपालो हाँ लाइक दैट ओनली म्हटलें और एक बाप अपना 5 दिन पहले यानी मेले में वो हाथी छोड़ देता बेटे का और बेटा पूरा वो रश में गर्दी में घूमता रहता बेचारा म्हटले क्या हुआ उसमें कौन क्या किया करना आप लोग क्या मेरे से म्हटले कळ्ळें तुका TMCन बापूय कसो तुका जात्रेक सोडून दिलो म्हजो हां एकलो फायट करपा आलो मरे कळ्ळें तुका आनी स्वताचें कितें आसा पळय विटामीन ते घालचें पडलें आनी हे तर 2-2 हजारान तुका मडगांव हाडटा तांकां ते सांगलें ते 2-2 हजार सगळ्यांक वाडटा अंदाजीनी चल्ल्या मडगांव तुमी नाही तुम एसआय करो तांकां म्हाका दिसता TMCक फक्त आपलें वोटींग कितें तें 6% कितें तें दाखोवपाचें आशिल्लें पर्सेंटेज दाखोवपाची आशिल्ली अशें दिसता म्हाका आनी आतां सुद्दां हांव गोंयकारांक आनी तुमच्या मार्फत सांगपाक सोदता हांकां बळी पडपाचें ना पंचायत इलेक्शनाक सुद्दां तांचे पयलीं पळोवपाचें कित्याक एका मनशान म्हाका सुद्दां सांगिल्लें म्हाजो फ्रेंड आसा कलीग म्हाजो घनश्याम शिरोडकर ताणें सांगिल्लें बसच्या पयलीं एडवायस दिल्लो म्हाका पळय महेश तूं बसता तांचे पयलीं क्लियर करून बस हांवें ताका मागीर पटकून घनश्याम भाई म्हणलें मेळो म्हाका हांव तो खूब मानता घनश्याम भाई व्हेरी सॉरी म्हटलें तुजें आयकूंक ना खरेंच हांव त्रासां पडलो म्हटलें घनश्याम अजून TMCन आसा घनश्याम आसा तो वचूंक भायर सरूंक ना कित्याक टिकेटूय दिवंक ना तो राग घेवन बसलो तो भायर सरपाचो सरतलो कितें करतलो बाबडो रावला तो सद्या TMCन पूण तो हाजेर TMCचो कॉन्सिलर न्ही सद्या तो वचूं तो कॉन्सिलर ताजे हाजेर पॅनलार आसा दिगंबर आयल्या निवडून आयिल्लो सो TMCन वापरून घेतलो आपल्याक अशें दिसता अशें वापरून घेतलोच म्हाका सारको तांच्यानी यूज केलो तांच्यानी आनी इतलो मोठो एक्सपिरियन्स महेशा मोणकार ही जी वोटींग पडल्या ती सुद्दां म्हजीच पडल्या तांची पडूंक ना कित्याक पयशेच वांटूंक ना जाल्यार हांवें पयशे वाटल्यार म्हाका घडाघड वोटींग पडटा आशिल्ली जी व्यक्ती 2-2 हजार वाडटा आमची BJPची सुद्दां बाबू आजगांवकार हांव एलिगेशन करना म्हणजे तांचे वाडटा 2-2 हजार हांव कितें 2-2 हजार म्हणना 2 हजार वाडटा म्हण ते 2-2 हजारान महेश आमोणकार कमी पडलो वाडपाक हांव कित्याक वाडटलो हांव म्हाजे स्वताचे घालतलो तूं मडगांवकार सेलाक आसा अशें दिसता तुका वोटर की 2000 दिले की लोकांक वोट मारता ना आयकून घे ताका लास्टाक कितें आसता पळय हांव
आमचे हांव म्हणना सारस्वत समाजाक सुद्दां हांव मानता, कित्याक खरेंच तांकां एप्रिशिएट करता. ज्या सारस्वत समाजाक कोमातले आमचे कोमातले लोक म्हणजे पडले तांकां दिगंबर कामती केन्नाच लीड दिवं ना आनी ह्या फावटी तांकां लीड मेळ्ळी. एक अँटी बीजेपी सेंटिमेंट असू शकता किंवा अँटी बाबू सेंटिमेंट असू शकता. तेच म्हणजे त्या खातीर न्ही हाका तांकां पांयां पडचें पडलें. हो त्या मनशांक केअरलेस करतालो पयलीं, म्हणजे आमकां ती पडत ना आनी पडत नाशिल्ली ताका. थंय लीड मेळटाली बीजेपीकूच, पूण लास्टाक तांकां हात जोडचे पडले ताका. म्हणजे ताका कितें जालें, TMC बसले म्हणजे मुस्लीम सगळे TMCक मारतले अशें ताजी कितें तरी समजूत जाली आनी थंयच्यान तो सगळ्यांक पांयां पडपाक लागलो आपणाक हें करा म्हणून. तर तुवें रिजायन केला. हां, तुवें आतां रिजायन हांव केला. रिजायन जालो. रोखडे दुसरे एक्चुअली हांव 5 दीस पयलींच हांवें डिसिजन घेतिल्लें. म्हणजे म्हाज्या कार्यकर्त्यांक म्हणपाक म्हाज्यान जायना म्हटलें हेंच्यान फटींग. ते म्हाका म्हणपाक पळय सद्या तूं डिसिजन घेत, इलेक्शना टायमार जाल्यार तूं स्वता म्हणटालो कितें तरी सेटींग केलां हांचे कडेन म्हणून. तेजे पेक्षा म्हणपाक आसा तसोच बस म्हणपाक लागलो आनी उपाय ना म्हणपाक लागलो. सो तूं कंटिन्यू केलें म्हणजे तुवें इलेक्शन लास्ट 5 दिसान तुवें सिरियसली इलेक्शन लडोवन. सिरियसली लडोवंक ना. हांव असो रावलो, जसो इलेक्शना बसलो तसो रावलो, सारको बसलो. प्रॉब्लम तसोच रावलो. हय तसो स्टेबल रावलो. तेन्ना तर रिजायन जालोच ना जावं कांय सांगूच ना तांकां. दुसरी गजाल म्हणजे आमी पळयलें की आतां पोस्टर पळयता आमी वचत थंय आनी खास करून मडगांव पोस्टर्स पळयले की मडगांव गेल्ले कडेन पोस्टर दिश्टी पडटा तुजे की व्हडलो पोस्टर आसा सामको लार्जर दॅन लायफ CMाचो फोटो आसा प्रमोद सावंत आनी सकयल तुवें विश केल्लें आसता ताका. आमी कितें म्हणप पाहिजे? हांव कितें म्हणटा रुपेश, जे पळय पोस्टर्स हांवें मारल्या हांगा मडगांव, फर्स्ट म्हणजे पोस्टर्स जे पळय मारतात जावं बॅनर्स मारता व्हडले, फर्स्ट हांव दिवाळी जावं आनी खंयचे हांव पयलींच्यान मारतात. हाज्या पयलीं दिगंबराचें मारतालो स्वता पयशांनी म्हजे म्हणून. हांव ताजें केन्नाच घेवना ताणें सांगचें. हें जें आसा न्ही तातूंत पयलें म्हटल्यार हांव परमिशन घेता. विदावट परमिशन हांव कांयच करना. स्पॉट घालता खंयचे सगळे घालता. आनी हातूंत प्रमोद सावंत जो म्हणटा न्ही तो म्हजो पयलींच्यान फ्रेंड, म्हणजे आमच्या गांवचो आमदार. हांव आमोणकार आनी आमोणेचो आमचो आमदार. सांखळेचो तो सांखळे म्हणजे आमचे कॉन्स्टिट्युएंसी सांखळेचो आमदार तो कॉन्स्टिट्युएंसी, पण आमोणे आमचो तातूंत येता सांखळेन. मागीर आमचें सारकें बरेंपण आसा आनी म्हाका खरी खूब खुशी भोगता. पयर सुद्दां हांव टेन्शनान आशिल्लो. आमोणे आमचें कितें आशिल्लें, हांव घरा आशिल्लो तेन्ना म्हजो एक भाव आसा, त्या भावाचो हांवें विचारलें आरे दोतोरालें कितें जाल्यार ताणें सांगलें की सांगपाचें खुबशी गेमी जाल्या पूण दोतोर जिखता. आनी म्हाका दाम बाबाच्यान म्हाका तो जिखिल्लो जाय आशिल्लो, कित्याक हांवूच हॅपी कित्याक आमचो गांवचो आमदार. आनी दुसरें सद्या म्हाका खूब खुशी भोगता प्रमोदूय आयला निवडून आनी आमचो एक म्हजो फ्रेंड आनी एक संकल्प आमोणकर तो आयला. म्हणजे 2 आमचे आमोणेचे सद्या आमदारान बरे यंग सारके. संकल्पाचो मानना तुवें पोस्टर पूण ना संकल्पाचो वाचको न्ही. संकल्पाचो कितें आसा, संकल्प CM जाला उलोवंक शकतालो न्ही. संकल्प MLA विश करपाचें विश केलें ताका हांवें, मग तातूंत प्रश्नूच येना. म्हणटकूच सो तूं हॅपी जालो, खुश जालो की प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री आनी जालो. हांव खंय जॉयन बीन जावना सद्या इंडिपेंडंट आसा TMC जॉयन म्हूण पोस्टर मारलें तुवें. पोस्टर मारलें हांवें. पळय खंयच्याय मनशाक व्यक्तीक कोणाकूय विश करपाक प्रॉब्लम ना. त्या पोस्टाचेर पळय खंयचो लोगो ना कांय ना. हांवें फक्त CMाक विश केला कित्याक ताका डिक्लेअर केल्या बरोबर त्याच दिसा पोस्टर मारिल्लें. खूब जाण म्हणटात तुवें ते पोस्टर मारून कितें तरी मेसेज दिवपाक ट्राय मारल्या म्हणून. ना ना वे तशें अजून पर्यंत कांयच ना. आनी जसो हांव पयलीं BJPन आशिल्लो, BJPन आसून फक्त दिगंबर बरोबर आशिल्ले, आमी काँग्रेसीचे हाजे बद्दल आमकां कांय नाशिल्लें. आनी आतां सगळें आमकां कळून चुकलां की खंय कितें कशें आसा तें कितें सगळीं फटिंगपणाचें राज्य चल्लां. TMCन तेंच केलें म्हणून सद्या हांव स्टेबल रावला तसोच. फुडलो विचार कितें करपाचो मागीर ते आमचे कार्यकर्ते थळयतले. BJP जॉयन जातलो अजून पर्यंत सद्या कांय ना. पूण जे आमचे कार्यकर्ते मडगांवचे सांगतले आनी मडगांव तर कितें करतले जाल्यार उदरगत करतले जाल्यार सद्या गव्हर्मेंट खंयचो आसा आनी कशें कितें आसा तें करचेंच पडटलें. कितें अंधाधुनी चल्ल्या मडगांव ती पळय. गाडे जाल्यार गाडे आपणाक जाय थंय घालतात आमचे थोडे कॉन्सिलर. काल पयर एक इश्यू जालो तातूंत तो नाच म्हणटा सोड. आनी एक काल राती मेळ्ळा एक इश्यू आमकां स्टेशन रोडाचेर. थंय कॉन्सिलर खंयच्यान दुसरो कॉन्सिलरान गाडो बसयता थंय. गाडे प्रकरण तूं म्हणटलो महेशा गाड्या फाटल्यान लावना महेशा म्हणून. गाड्या फाटल्यान लागला कारण कितें गाड्यांचेर बरी अंदाजून चल्ल्या. 5-5 लाखांचें हें चलता घालपाक, 10-10 लाखांचें 5 लाख रुपया हय एलिगेशन सांगतात कॉन्सिलरांक दितात आसतलें. हांव कोण कॉन्सिलर तें सांगना. म्हणून अशेंच मडगांव चल्लेलें आसता. हातून सपोर्ट करतलो कोण हे कॉन्सिलरांक? करतलो हो आमदारूच करतलो मडगांवचो न्ही. कसलो सपोर्ट घाल म्हणून न्ही. भिनाका आपूण आसा म्हणजे ताच्या पावराचेर करता आसतलें न्ही. पार्किंगाचो इश्यू आसा, पार्किंग खंयूय करता ताजेर ताजें लक्ष ना, कांयच ना. तूं पुलीस स्टेशना समोर वच आनी पळय कशें स्क्रॅप पडलेले आसा सगळे. हो डेव्हलपमेंट बस स्टँड पळय कितें जाला तो.
आनी एक म्हटल्यार ताणें लोकांक मडगांवकारांक चड फटयलें म्हणटा तें आपले काँग्रेस येतलो, आपूण निवडून येतलो आनी आपूण तुमची उदरगत करतलो, तुमकां जॉब दितलो. मडगांवकार फाटले आतां सगळे जाण म्हाका मेळटात ते अक्षरशः तोंडार म्हणना पूण फाटल्यान पूण आमकां त्रासान घाला म्हणटा ताणें. ऑपोजिशन आतां ह्या वर्सा ऑपोजिशन म्हणजे 15 वर्सां आनी ऑपोजिशनाक काडची पडली. केन्ना तरी सीएम जातलो तूं. सो भाजपा मडगांवची उदरगत करिना जर दिगंबर कामत आसा जाल्यार. भाजपा दिगंबर कामतले उदरगत करपाचो प्रश्नूच येना. हे भाजपाचे सगळे गजाली भाजपाक 2 दिसाचे कामां ही सगळी. बरोबर अर्बन करपाक डेव्हलपमेंट शकता. मिनिस्ट्री घेवपाचे गाडे जेन्ना तो हाडोवपाक मेळटा. भाजपे नांवान बोळा मारता आनी कितें करता ते कशें करतले. मंडळ आसा तांच्यांनी मागीर लोकांनी तरी येवपा जाय बीजेपीन सगळ्यांनी. जे मडगांवचे लोक पडते तूं बीजेपी कडेन सिंपथायज करता सध्या. सिंपथायज करता. म्हणजे रुपेश आनीक तुका सांगता ते बॅनराच्या प्रश्ना वयल्यान हांव फक्त मडगांवकारांचे दोळे उगडे करपाक सोदता. कित्याक ताणें सांगलें आपूण सीएम जातलो हेच ताजो हें आशिल्लो नारो आशिल्लो मडगांव जालना मरे. म्हणून हांव सांगपाक सोदता हो सीएम दोळो उगडून पळया. सध्या प्रमोद सावंत सीएम आतां तरी तो सांगता की आपूण 6 म्हयन्यांनी सीएम जातलो म्हणून पळया मरे. सो आतां तुवें खरें सांगलें आपूण कित्याक पोस्टर मारले ते. हय म्हणजे लोकांचे दोळे उगडपाक तुवें दिगंबर कामतीक कुतावपा खातीर तुवें पोस्टर मारले. कुतावपा म्हणजे लोकांक दाखोवपाक जाय मडगांवकारांक न्ही. लोकांक खबर ना कोण CM काय म्हणून. थोड्यांक खबर ना. थोडे जे आमचे बरे शिक्षीत मनीस आसा न्ही लिटरेट पीपल समवेर इन मारगांव दे नोज एवरीथींग अबाउट दीस. पण थोडे इलिटरेट मनीस आसता न्ही. आतां बाकीचे हांव सगळ्यांक अशें हें एलिगेशन करना. मोतीर आसात आनी खंय आसा ते अजून कितें म्हणटा जाणा बाबा मारा सीएम म्हणटा. म्हाका कांय कळना तांचें. काल हाजेर मारता बाबा मारा सीएम एटलिस्ट ते तरी पळयतले ते बोर्डाक ते म्हणटाले ना हो सीएम सारकें. हो हे महेश इधर की ना हे सीएम आहे हे खाली पिली बोल रहा है म्हणटाले कळ्ळें तुका न्ही. हे फर्स्ट टायम तू गेले म्हाका गोंयान चल्ला सीएम दाखोवपा खातीर पोस्टर मारचो पडटा. हय मारता. सीएमाक घेवन यो हांगा एक दीस आनी मेळोन दी तांकां. जर सीएमाक आतां कॉन्सिलर आमचो रिक्वेस्ट आसतलें न्ही. फाल्यां जर म्हाका बीजेपीन वचपाक जावं जावं कितें मडगांवची उदरगत करपाक जाय जाल्यार ऑफकोर्स आमी थोडे कॉन्सिलर मेळपाचे आसा ताका. कित्याक खुबशीं अंधाधुंदी जाल्या मडगांव जाल्या खुबशीं ती सगळी सीएमाच्या नदरेन हाडपा जाय. कित्याक लास्टाक सीएम म्हणटकूच सगळ्यांक लागता तो गोंयांत. तातूंत काय उदरगती सीएमूच करतलो. सीएमा मार्फत पार्किंगाचे सीएमा मार्फत जर सीएमान कोणाक मडगांव जर सांगलें जावं कोणाक आतां बीजेपी मंडळ जावं आमचे कॉन्सिलर आसा जावं चीफ ऑफिसर जावं ट्रॅफिक सेल खुबशे चेंजीस करपाचे मडगांव करत आसा. तातूंत सगळें मडगांव डेव्हलपमेंट करपा जाता रुपेश कळ्ळें न्ही. सो तूं भाजपा वटेन कल दाखयता आपलो. सध्या तर कळ दाखयता म्हणजे रुपेश हांव अजून तेंच सांगता. सीएम तो आसा. सीएम म्हाका तर दिसना 5 वर्सां तोच उरतलो आनी बीजेपी गव्हर्मेंट आसा म्हणटूच बीजेपी तोच उरतलो. हातून प्रश्नूच येना दुसरें कोणी करीत जाल्यार. आनी ते पळय आतां तो हांवें आयकलां ताका खरें त्या मनशांक लज थोडे आसात ते आपणाक घे म्हणून सांगतात थोडे काँग्रेसीचे. हांच्यांनी सोपूत घेतिल्लो आसा बांबोळे. आतां हे खंयच्या तोंडार वतले दुसरे पार्टीन. कोण येता घे म्हणून आसतले मडगांवकार आसतलो ना न्ही. दिगंबर कामतूच आसपाक शकता न्ही आपणाक घे म्हणून. कित्याक आनी चान्स ना. परत तू ती चर्चा सुरू करता की दिगंबर कामत भाजपान वतलो म्हणून. सांगू शकता. फाटले 5 वर्सांनी दाखयले की आपूण वचना म्हणून. लोक आयकता की आतां ताणें सांगलां फुडें पूण केन्ना बसपाना म्हणून आनी ताची तर एज तर जाता. पूण हांव म्हणटा आतां एक सांग आनी 5 वर्सां तूं ऑपोजिशन रावन मडगांवकारांक कितें दाखोवंक सोदता. तुज्यान जाता जाल्यार चल मरे तूं मागता न्ही. आयकलां ताजें चालू आसा म्हणून कांय कळना. तो तूं सपोर्ट करता दिगंबर कामत. हांव सपोर्ट करना. हांव इतलें म्हणटा मडगांवची उदरगत जावपाक जाय गव्हर्मेंट. दिगंबर कामतीन भाजपान वचपाक ना भाजपान वचपाचें हांव म्हणना. तो वतलो खंयच्या तोंडान आनी बीजेपी घेतली खंयच्या तोंडान. 35,000चे स्कॅम आमी घालूंक ना कॉन्सिलरांनी घालूंक ना. बीजेपीन घातिल्ले ताचेर कळ्ळें तुका न्ही. बीजेपीक भरपूर खबर आसा भाजपा. स्टँड कितें एक म्हळ्यार दिगंबर कामतीन सरळ सांगला की आपूण वचना म्हणून. आयकून घे वचना म्हणटा न्ही ते हातून फाल्यां गेल्यार ना म्हणटलो अशें जालें अशें फाटले 4 वर्सां जालीं वचूना तो. वचूंक ना. आतां फुडलें सांगपाक शकना की आतां मडगांव तो ऑपोजिशनान म्हणटा खुबशे लोक बेजार जाल्या ताचे तोंडार उलयन तो भरपूर जाणा. म्हणजे 35,000 स्कॅम जे बीजेपीन घातिल्ले आयकून घे. आनी फॉर एग्जाम्पल भाई आमचो मनोहर भाईच्या म्हाका खबर ना पूण हांवें आयकिल्लें बीजेपी कडेन तो ते अंतीम यात्रेक सुद्दां मरणाक वचूंक नाशिल्लो. ते तांकां खंय तरी दूख जाल्लें आसा. तो कित्याक वचूंक ना कितें तो जाणा दिगंबर कामत जाणा. हांव त्या बद्दल कांय उलोवंक सोदना पूण थोड्यांक खंयच्या तरी भाजपा बद्दल दूख आसा म्हणून ताका ते खंयच्या तोंडान बीजेपीन घेतले. फाल्यां 35,000चे स्कॅम ते रिकवरी कर म्हणटात फाटीं म्हणटाले ते. म्हळ्यार ताका घेवच्या पयलीं ताजे स्कॅम केलाच जर ताणें हांव म्हणना ताणें केला म्हणून जर केलाच जर ताणें तांच्या एलिगेशनाचेर 35,000ची रिकवरी तांच्यांनी करपाची म्हळ्यार क्रोर्स ऑफ रुपीज आनी मागीर घेवपाचो. आनी जर तांच्यांनी घेतलो जाल्यार मागीर बीजेपीन ताची करची पडली.
सो महेश खंय आमोणकर खंय वता तो पयलीं सांग. दिगंबर कामताक घेवन बसता आमी हांगा आनी तांकां विचारतले की हय. तुमी खंय वता काय म्हणून. हांव म्हजे कार्यकर्ते जे आसा न्ही बरे बरे मडगांवचे, ते हिंदू मुस्लीम क्रिश्चन जावं कोणीय जावं ते आमी सगळे एक आसात. आमचे डिसिजन जातले त्या प्रमाणे पयलीं तांचे स्वेरींग बीन जावनी आनी मडगांव म्हाका कितेंय तरी मडगांव परतो आसतलो, परतो म्हाका करपा जाय मडगांव गट. तुका एक चटक लागली ती आतां इलेक्शनाची. ना, चटक लागली न्ही, मडगांव- बीजेपी कॅन्डिडेट आपूण आसचो अशें बी ना डिमांड. ना बीजेपी कॅन्डिडेट पळय, बीजेपी कॅन्डिडेट केन्नाच सोंपेपणीन कोणाक तशी तिकेट दिना. तांचे बरोबर कार्य करपाक हें म्हाका तानावडेन सुद्दां सांगिल्लें सदांत तानावडे मडगांवचो अध्यक्ष आसा तो सुद्दां म्हजे तुका खरें 5 वर्सां मेळटा खरी कार्य खबर. करपाक. सोड, पूण कितें आसा मडगांव जें करपा जाय तें आमी करतलेच न्ही. लास्टाक मडगांव अशें वांटून गेलें ना, हाकाच तिकेट दिवपाक ताका हांव तिकेटी खातीर अशें न्ही, खंयी जॉयन जावपा जाय जावं खरें बरें मडगांव कार्य करपा जाय तें हांव कार्य करीत रावतलो. मागीर लोकांची इच्छा तिकेट दिवपाची काय तिकेट मागून घेवपाची ती लोकांची इच्छा. ते मागे पळयत. हय तें मागीर पळोवचें. 5 रायट नाव कार्य करीत रावतलो. रायट इन नटशेल तूं मडगांवच्या उदरगती खातीर काम हय करता. मडगांवची उदरगत सगळ्या लोकां बरोबर आसा हांव. आनी एज अ कॉन्सिलर त्या वॉर्डानूच म्हणून खूब जाणांचें एलिगेशन जाता. थोड्या कॉन्सिलरांक दूख जाता, हांव ना म्हणना. तूं वॉर्ड नंबर 15तलो कॉन्सिलर मरे, हांव म्हणटा वॉर्ड नंबर 15तलो कॉन्सिलर, पूण मडगांव कॅन्डिडेट आशिल्लो मरे. सो मडगांव आतां लागता म्हाका, हांव मडगांव खंयी पळोवंक शकता, पळोवपाकूच जाय न्ही ऑब्वियसली. आनी लोकांचो फायदो जाता. फायदो जाता. पळोवचेंच लोक तर. म्हणटा आपयतात फोन करून स्वता म्हाका आपयतात. म्हणजे बरें जालें वायट पयर आनी कोण एक्सपायर्ड जाली महेश यो म्हणपाक लागले हांव पूण आमी तेंच्या दारान पाविल्ले. वायट दिसलें ते बायल मनशेन म्हाका आशिर्वाद दिल्लो मालभटान. हांव मागीर स्मशान भुमीन गेलो. म्हणजे ते मागीर जाता मनशांचे जुळटा मागीर कळ्ळें तुका. आनी नातें जुळटा म्हणटा तशें मडगांवकाराचें आतां जुळान. खुबशे लोक म्हणटा आमी आतां मिस्टेक केली म्हणटात. ते थोडे कितें जाता ताका दिगंबर कामतीक भिवून उलयनात थोडे. आमच्या समाजाचे आसा जावं बरे सगळे लोक सांगतात वायट जालें ते कित्याक आमकां आशा आशिल्ली म्हणून पावलो तो CM जातलो ताणें सांगिल्लें, फसलें म्हणून पावलें. हेच शब्द सद्या म्हाज्या कानार पडल्या. आय एम व्हेरी सॉरी, वी आर व्हेरी सॉरी आमोणकर म्हणटा डायरेक्ट. तो CM जातलो म्हण ताका हय ताणें CM जालो म्हणून तांच्यान तें मिसगायड केलें लोकांक आनी केलें. खंय ताका जालें लागून. खंय जालें. महेश आमोणकर बसलो ताचेर ताका इतलो घाम आयिल्लो सद्या तरी त्या टायमार. हांव BJPक हांव कांय म्हणना, पूण सद्या तरी ताजे पळय 12 सीट आयले न्ही, ताजी माय जाता आशिल्लें नावेली आवेडन, हांगा तो मोरन रिबेलो कुर्तरी, मागीर सावयो कितल्या मतांनी पडला कळ्ळें तुका न्ही. हो मनीस जर महेश आमोणकर नाशिल्लो आनी फ्री हँड आशिल्लो न्ही, बाबूक तो कांय न्ही उडयता आशिल्लो. हांव अशें म्हणना, पूण जाता आशिल्लें. ताका व्हडलें टेन्शन येना आशिल्लें. तो मडगांव सोडून बिनदास भोंवता आशिल्लो आनी काँग्रेस आनी सिटां हाडटा आशिल्ले. म्हणजे दिगंबर कामत पावरफूल असो मानता तूं. न्ही बाकीच्या हातून तो कशें हाडपा ते हाडटा आशिल्लो. ताका मडगांवांत घुस्पून उरलो मरता आमच्या खातीर. नाही पूण ह्या अर्थान तूं हेंय मानता की दिगंबर कामत हो पावरफूल लिडर, की तो त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जर गेल्लो जाल्यार ती सिटां येता आशिल्ली. न्ही पावरफूल लिडर म्हणजे ताजें जें हें जें आसा न्ही तें चड बरें चलता. म्हणजे तातूंत आनी ताजे कॉन्टॅक्ट जे आसात न्ही भायर सुद्दां न्ही ताका यूज करपाक ते हेंच जालें ना. तो पळय ज्या टेन्शनान मडगांव उरलो न्ही आमच्या तो थंयच बांदून उरलो. तो आपल्या खातीर. म्हाज्या वॉर्डान स्वता तो म्हाका दिसता 20 फावटी जर येतालो. सो भाजपाक मेजॉरिटी मेळपाक इन अ वे तुवें हेल्प केलो. हांव हेल्प केलो अशें म्हणना. लोक म्हणटा हांव हेल्प केलें म्हणना. जो मनीस बांदून हांगाच उरलो मडगांव ताका लागून ही बाकीची सिटां येवना. नाजाल्यार तो कितें आवेटन सांगतालो आपूण येता, सावयो म्हणटालो आपूण येता. म्हणजे तातूंत खंय तरी कितें जालें लास्टाक कोण लिडर आसता पळय तांचो सपोर्ट जाय पडटा. हांचो जर सपोर्ट जर मेळना खंय वॉर्डान जाल्यार लास्टाक ते खंय तरी कमी पडटा न्ही. त्या प्रमाणे ते कमी पडटा अशें लोक उलयतात. ओके, देव बरें करूं आनी ऑल द बेस्ट. आनी इनफॅक्ट वी प्रेज की कारण इतले इलेक्शन व्हरून सुद्दां तूं परत लोकां मदीं आयलो आनी लोकां मदीं तितल्याच नेटान काम करता. ऑल द बेस्ट. थँक्यू रुपेश. पोस्टर आनी बी मारले जाल्यार आमकां मागीर आतां कळटलें कोण कोणाक पोस्टर मारतात. थँक्यू. ओके, देव बरें करूं. हे आशिल्ले महेश आमोणकर, TMCचे उमेदवार जे आशिल्ले, म्हणजे सगळे पास्ट टेन्सानूच उलोवचें पडटा. आनी ते म्हणटा की आपणे कोणाच्या फाटीन सुरो खपूना. इनफॅक्ट TMCन आपल्या फाटीन सुरो खपलो 5 दीस पयलीं. बाकीचे सगळी जी मदत आसा ती काडून घेतली. ताका लागून आपूण इलेक्शनाक जे नेटान तोंड दिवपा जाय ते नेटान तोंड दिवपाक शकूना. तांचो कल भाजपा वटेन दिसता. ते म्हणटा की भाजपा जॉयंट जावपाचे विशीं ते सपोर्टरांक विचारतले. हय सपोर्टरांक विचारतले आनी सपोर्टर जर म्हटलें जाल्यार मडगांवच्या निर्णय घेतलो. उदरगती खातीर निर्णय घेतलो. उदरगती खातीर निर्णय घेतलो. ओके, तुमी पळयतात हब एनकाउंटर ऑन युअर फेवरेट वेबसायट www.goanewshub.com. Our channel partners are RDX Goa and our production partners. And please go on this website for getting Goa related videos. That is www.goabyline.com. It is mentored by Prasad Deshpande. Keep watching us.
Tony. Giant robot, go! Giant robot, obey! Into the air, up and away! Use your Megaton Punch now! Follow Goa News Hub on Instagram, Facebook, and Twitter.